पळय आज म्हाका दिसता सगळ्या गोंयाक खबर आसा आनी गोंयकारांक खबर आसा की PWDची हालत कितें जाल्या, रस्त्यांची हालत कितें जाल्या, PWD जी गोंयान आज कामां करता ताची हालत कितें जाल्या आनी PWDन जे करप्शन चल्लां ते वेगवेगळे विशय आशिल्ले. आज आमी गोंयचे सगळे लिडर म्हणजे जे वेगवेगळ्या जाग्यांतल्यान आमी आपयल्ले आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जी कामां करूंक ना, रस्त्यांची परिस्थिती म्हणजे काणकोण कुरचड्या पासून कुर्तोरी, मांद्रे, शिवोले ह्यो सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी, सांताक्रुजाच्या पात्रान सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी परिस्थिती आसा, इन्क्लुडींग पर्वरी, सुकूर जे बाकीचे जागे आसा थंय कशी परिस्थिती आसा हे सगळे आज आमी तांकां सांगलां. कशे तरेन केल्ले रोड म्हयन्या भितर काबार जाल्या, पिड्यार जाल्या आनी कित्याक एक्शन जावना कॉन्ट्रॅक्टराचे, जेईचेर हे सगळे पर्टिक्युलरली इन्स्टन्सीस दिवन आमी तांकां प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक सांगला आनी तांकां आमी सांगला की तुमी हांचेर एक्शन घेवची पडटली, घेवपाक जाय. कारण जे आसूं जावं कोणी आसूं जावं कॉन्ट्रॅक्टर आसूं, आज दे आर टेकिंग आयदर द डिपार्टमेंट फॉर ग्रांटेड ऑर पीपल ऑफ गोवा फॉर ग्रांटेड. सो आमी पर्टिक्युलरली रोड दाखयल्या, पर्टिक्युलरली जागे दाखयल्या, पर्टिक्युलरली इन्सिडंट्स दाखयल्या फूल सगळ्या गोंयचे आनी तांकां डिटेल्सूय दिल्या आनी फॉलोअप एक्शन म्हणून आमी तांकां सांगला की वी वील फर्दर गिव मोर डिटेल्स ऑफ वॉट इज हॅपनिंग, इन्क्लुडींग सर्व्हिस रोड जो आसा. आज पथेटीक स्टेटीन जो सर्व्हिस रोड आसा पणजे म्हापशाचो, तो सर्व्हिस रोडार खड्ड्या पडल्या कारणान ट्रॅफिक जॅम जाता हे आमी तांकां सांगला आनी तांणी सांगला की 15 दिसां भितर तो विशय आपूण मेकळो करतलो म्हणून. कारण दॅट सम इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, मशिनरी इज रिक्वायर्ड, ती तांचे कितें तरी इश्यू जाला. ही सेड दॅट वील बी डन इन नेक्स्ट 15 days. वी वील डू ऑल्सो फॉलोअप एक्शन ऑन दॅट. स्पीड ब्रेकरांचो पर्टिक्युलरली इश्यू सेसिलान सांगिल्लो, कुर्तोरीचो, कुडचडेचो, काणकोणचो संदेश आनी सगळ्यांनी पर्टिक्युलरली लागले. श्रीकृष्णान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे विशय आसा ते सांगले, मया कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, मया बिचोले इन्क्लुडींग जे त्या सायडीन दुसऱ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्यो दाखयल्यो. सांताक्रुजाचे आमी विशय मांडले, जे रस्त्याचे इश्यू जाल्या ते सांगले आनी आमी डिमांड केला की सांताक्रुजाचो काल आमी जो ब्रिजार गेल्ले आनी ते क्वॉलिटी ऑफ वर्क आनी पळयल्ली ताका आमी सांगला की आमकां एक जॉयंट इन्स्पेक्शन दिवचें. तांणी सांगला ते फाल्यां भितर जॉयंट इन्स्पेक्शन ते अरेंज करतले म्हणून. ज्या रस्त्यांचे इश्यूज आमी ताका सांगला ते सगळे ताणें नोट करून घेतला. ताणें सांगला फुडल्या 7 ते 8 दिसां भितर आपूण हाजेर सगळे एक्शन घेवन ते रस्ते जितले आसा त्या रस्त्याची कामां करून घेता म्हणून ताणें एश्युरन्स दिला. त्या भायर प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर एज एश्युर तोच प्रश्न आहलो, कितले डिटेल्स लिस्ट कितलो व्हडलो आहा, कितले नंबर दिला तुमी? हांव तुका एक डेटा वायज सांगता. म्हाका दिसता आमी स्टार्ट केल्ले मांद्र्या, शिवोले, शिवोलेन आसागांव सगळे येता भितर, किवी, म्हापसा, सालिगांव, पिलेन, पर्रा, तालिगांव, कुडचड्या, कुर्तोरी, काणकोण, कुंकळे, मया कॉन्स्टिट्युएन्सी, सुकूर, पर्वरी धरून सर्व्हिस रोड. इवन लोकेशन आमी लोकेशन दिल्या, आमी ती लोकेशनां दिल्या ती आयच्या दिसा म्हाका दिसता जी प्रायमरी ना एटलीस्ट 30-40 आसतली लोकेशन ऑल ओव्हर गोवा, which we have said particularly road by road, which needs immediate attention to avoid inconvenience to public, avoid accidents, and at the end of it, अडीच वर्सां केल्ली ना कामां थंय. A very good question, saying that we want the JAs to be proactive. Proactive म्हणल्यार this is your responsibility to go down on ground level आणि चेक करपाक खंयचे रस्ते सारखे ना, खंयचे स्पीड ब्रेकर पेंट करूंक ना आनी खंयचे ड्रेनेज ते हा, पॉटल्स हा ते सारखे करपाक. Right now we can see that the JAs are totally ineffective. They are not proactive. ताका लागून आमी रस्त्यार येवन हे सगळे करपाक जाय. And we have asked for every JE of every constituency who is in charge of. And requesting जे लोक हा चे गोंयकार की if your roads are bad, reach out to us and we will hold those JEs responsible. This is just the beginning now. We are fed up of this bad roads. कितले जाण पडटा, मोडटा, आमचे पुलीस लोक जे हा पासून पडटा, मोडटा, everyone. And we have seen, like Salman from Mapsa is given saying that a lady has got a miscarriage because of traveling on the pothole road. She has lost her baby. People have died on the roads. How many more lives we have to take to come here, that we have to personally come here and request Mr. Parsekar to do the roads right. Good roads is our right to life. Good roads is a guarantee under constitution. Directive principles म्हणून आसता ते वाचा केन्ना कॉन्स्टिट्युशनान, ते गजाली सांगता. संविधानाची हत्या तुम्ही केल्या, दीस रात तुम्ही करता. काँग्रेसीन केल्या आसत पयलीं ती, पण आज तुम्ही करता आणि आज तुम्ही ज्या तरेन करता तातूंत करप्शन, तातूंत सगळे विच ऑल मीन्स दॅट कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आर बींग टेकन अवे, आर रायट्स आर बींग टेकन अवे. आणि आता आमकां कोणाचेरूच विश्वास ना. वी वील होल्ड डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल.
आम्ही डिपार्टमेंटाच्या हेडाकडे वतले मागीर ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसूं वॉटर डिपार्टमेंट आसूं PWD आसूं कोणी आसूं आनी ते सिवरेज कॉर्पोरेशन इज अ करप्शन कॉर्पोरेशन सगळे कडेन रस्ते फोडून घातल्या कनेक्ट करूंक ना आमकां 15 दीस दिला आम्ही प्रत्येक जेईंचेर घालतले मेमोरंडम दितलेच आम्ही पर्टिक्युलरली दाखवूनय दितले आम्ही जेईंचो डेटा मागला आम्ही जेईंक रस्त्यार हाडटा